नमस्कार, पोय अपडेट खबरो। प्रधानमंत्री पदाचा उमेदवार म्हणून मोदीचेर शिक्को, अडवाणीन केलो अपशकुन। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पोटाक अन्न ना, रावपाक घर ना, पण करमशील कोडार रावपी वानरमारे मनयतात चवथ। सरकारान परिस्थितीची दखल घेऊन सुविधा दिवच्यो म्हणून प्रार्थना। रेल्वेची तिकीट बुक करप जाले आनीक सोपे। आता मोबायला वेल्यान बुक करू येता रेल्वेची तिकीट। भारतीय रेल्वे महामंडळान तयार केला ॲप। आणि IPL स्पॉट फिक्सिंग केशीत क्रिकेटर श्रीसंत आणि अंकित चव्हाणाचेर BCCIची आयुष्यभर बंदी। IPLात ठराविक रन दिवंक घेतले पैसे। खबर विस्तारान। प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून निमणे भाजपान मोदीच्या नावाचेर शिक्को मारलो। पक्षाच्या संसदीय मंडळाच्या बसकेत हो निर्णय जालो आणि ते उपरांत अध्यक्ष राजनाथ सिंगान घोषणा केली। 5 राज्यांच्या वेंचणुको जाले उपरांत हो निर्णय घेवचो म्हणून अडवाणीन मुद्दो काडिल्लो। पण घडये मोदीच्या नावाचो 5 विधानसभा वेंचणुकांनी फायदो जायत म्हणून भाजपान पयलीच घोषणा केली। मात अडवाणीन बसकेक येनासतना रावन अपशकून केलोच। नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। पक्षाचे गोंयांत जाल्ले राष्ट्रीय कार्यकारिणीन मोदीक वेंचणूक प्रचार मुखेली केल्लो। मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करचो म्हणून गोंयचे ते कार्यकारिणीतूय विशय आयिल्लो। पूण अडवाणी मोदीक आड आयलो आनी अडवाणीचे रुसवे फुगवे काडटा म्हणल्यार प्रकरण प्रचार मुखेल्या मेरेन उरलें। पूण मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करचो म्हणून पक्षांतल्यान दबाव येवंक लागिल्ल्यान शुक्रारा मात अडवाणीचे साधलें ना। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। संसदीय बसकेक येनासतना रावन अडवाणीन अपशकून केलोच। फुडें तो कितें करतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आसा। 2002चे गोंयचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीन मोदीचे गुजरातचे मुख्यमंत्री पद साल्वार केल्लें। त्या उपरांत जुनांत जाल्ले ते गोंयचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीन ताका प्रचार मुखेली केलो। 3 म्हयन्यां भितर मोदी भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार जाला। First of all, I take this opportunity to congratulate Mr. Modi for being chosen as Prime Ministerial candidate of BJP. And I believe that it will get converted into reality. That is, for me, he is 2014 Prime Minister of the country. So I congratulate him. I congratulate Rajnath Singh for the excellent decision and the Parliamentary Board for this timely decision. It was needed. The country needs a good leadership, and I think Modi is the right person to provide it. गोंय मोदीक लकी म्हूण तेन्नाच चर्चा जाल्ली। पूण मोदी भाजपाक लकी थारतलो काय कितें हें आतां ते 5 राज्यांच्यो वेंचणुको आनी लोकसभा वेंचणुकूच थारायतली। ब्युरो रिपोर्ट, स्टुडंट। पोटाक अन्न ना, रावपाक घर ना, करमशील कोडार रावपी वानरमाऱ्यांची ही व्यथा। ते चवथ दर वर्सा मनयतात। तांची उमेद सामान्य लोकांप्रमाणूच। पूण हातात पयसो नासतनाय गणपती पुजपी वानरमाऱ्यांक उदरगतीचो आशिर्वाद अजून मेळूंक ना। घरदार नाशिल्ले ह्या जमातीक शिक्षण आणि रेशन कार्डा सारखी सुविधा जाय। गणपती पुजपा खातीर हक्काची इल्लीशी जमीन जाय। चवथ ही गोंयकारांची सगळ्यान व्हड परब। ती मनोवपा खातीर गरीब आनी गिरेस्त आपल्या कडेन जाता तो खर्च करतात। पूण आयज तुमकां दाखयतात सर्वसामान्या परस वेगळी चवथ। घरदार नाशिल्ल्यांची चवथ। पोटभर खावपाक पयसो ना, पूण देवाचेर व्हड श्रद्धा आशिल्ल्या वानरमाऱ्यांची चवथ। एका ल्हानशा माटवान तांणी सोबीत गणपतीची मुर्ती पुजल्या। सिरियली पेटयल्यात, पूण ते बॅटरी वापरून। सुमार 100 वानरमारे करमशील कोडार रावतात। लोकांचे सुवातीन ते गणपती पुजतात। चवथीक लागपी वस्तू कांय लोकांनी आपूण जावन तांकां दिल्यात। असो पुजे आतां पुजे लायला आमी 5 दीस दवरता। आमकां
हें आसता 5 दीस दवरुया 7 दीस पूण तितले पयशे आमकां जायना भायले लोक बी येता जेवणा खाण्याक तितले आमकां पयशे पावना न्हू तेका लागून मागीर आमी कशें तरी सादयता नाल्यार कोणा कडेन अशें मागता अशे पयशे मातशे दी मागीर आमी एक 5 जाण लागून तुमगेले पयशे पेड करता तशें आतां एकट्यान मेद दिलां आमकां मकर अशें करून दिलां तेंगेले हितून ते करून दिता आमकां अशें बरे भाशेन 3 पिढयो जाल्यो हे वानरमारे कोडार रावतात. तांचे जाणटे वानर मारताले पूण आतां ते उसाच्या शेतान वा हेर सुवातींनी काम करून 4 पयशे जोडटात. पूण तांकां घर बांदपाक सुवात ना, खावपाक धड अन्न ना, रेशन कार्ड वा हेर सुविधाय ना. गणपती पुजपा खातीर तरी सरकारान हक्काची सुवात दिवची म्हूण ते मागतात. तुमी कोणी सपोर्ट करचो आमकां आनी जागा बी दिवपाची आमकां गणपती पुजपा जागा ना न्हू तेका लागून कोणी सपोर्ट करचो आमकां आनी जागा बी पळोवन अशें दिल्यार बरें जातलें. मेळत तें काम करून पोट भरपी वानरमाऱ्यांकय दिसता आपली भुरगीं शिकची म्हूण. आमकां जागा ना जमीन ना काय ना आमची भुरगीं शाळेन कोण भरना काय ना आमी अशीच मालेर खोपटी काडून आहा. आतां आमगेली मातशी तशीच भुरगीं बी शाळेन घालपाचें आनी आमकां भुरगे मातशे शाळा शिकोवपा जातले अशें आमी चिंत्ताले. लागीं तुमकां शाळा शिगण्यार आसा लागीं पूण तुमी भुरग्याक धाडटा भुरगे धाडटले जाल्यार म्हटलें ते आजून चवकशी करून ते आतां आमकां कळपा लागून न्हू. सरकारान तांच्या परिस्थितीची दखल घेवची आनी कांय सुविधा दिवच्यो ही तांची प्रार्थना. तुमचो वार्षिक गणपती 7 दीस म्हटल्यार अशें आमगेले हांगा दुसरे जागा आसा हांगा धांवडयले जाल्यार दुसरे कडेन वचपाक जाय. रेशन कार्ड ना काय ना ते आतां रेशन कार्ड कोणी कितें उपाय केल्यार कोणी दिवचें आमकां काडून रेशन कार्ड बी अशें. सरकारी नोकरेक आशिल्ले लोक सुद्दां आपल्या आवय बापायचे वेगळे रेशन कार्ड करून अंत्योदयाचे तांदूळ खातात. मतां खातीर सरकारय तांकां ते दितात. पूण गरिबीन रावनी 7 दिसांची चवथ मनोवपी हे जमाती कडेन लक्ष दिल्यार सरकाराक निराधारांचे आशिर्वाद मेळटले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.